मोगाच्यानो आज जेजूच्या कश्टा मरणाचो शुक्रार चेदवांक कुटुंबांत मरण जाता तेदना मोगाची मनशां इश्ट मंत्र आनी जायती व्यक्ती सांगाता मेळटात आनी आपले दूख आनी मोग मरण पावल्ल्या व्यक्ती थंय परगडतात. तशेंच आमी आज आमच्या सोम्या जेजूच्या मरणा थंय दूख आनी मोग हांगासर एकठांय जाल्या परगट करूंक हांगासर एकठांय जाल्या. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं जेजून आमकां पातकांतलें सुटून नवें जिवीत आमकां दिलें. आपल्या रगतान ताणें आमकां नितळ केलें. आजुनी तो आमकां पातकांतलें नितळ करता. जेजूच्या मरणा वेळार आमी नातिल्ल्या पूण ताज्या मरणा वरवीं आमी बाचाव जाल्या. आमच्या परिवर्तनाचो संकेत जावन आज आमी उपास केलो आनी आतां सोम्या घरसूंक आनी आराधन करूंक सांगाता आयल्या. आज आख्ये पवित्र सभेंत मिसाचें बलिदान ना. आमी मिसाचें बलिदान भेटोवचे खातीर आज जेजून आमचे पासून आपणाक कुर्सार बलिदान जावन भेटोवन दिलो. हें घडीत भावार्थान नियाळया ह्या पवित्र रितीन भाग घेवन कुरपेन बरोवन क्रिस्ती जिवीत जिवाळ करया. आयचो दीस सगळ्या देवस्तुतीचो वर्सांतलो विशेष महत्वाचो दीस. आयचे देवस्तुतेंत 4 भाग आसात. पयलें देवाच्या शब्दाचो संभ्रम, दुसरें संभ्रमीक प्रार्थना, तिसरें कुर्साचो नमस्कार, चवथें क्रिस्त प्रसाद. आज प्रवेश गीत ना. आतां क्रिस्ताचो मणयारी वेदी सरशी येवन आलतरी मुखार जेजू क्रिस्ताच्या मरणाचो संकेत जावन श्रश्टांक सरपडटा. आमी सर्वां ताजे सवें दिंबी घाल जेजू क्रिस्ताचे सोडवून हाडचे मरण नियाळया. उपरांत याजक जमत प्रार्थना करता. ह्या रितीन भक्तीपणी वांटो घेवया.
देवा आमच्या बापा, तुझ्या गणित कनवळ्यान संवसारान धाडलेल्या तुझ्या पुता जेजून आपल्या रक्तान पास्को सगूड स्थापून दवरलो. तुझ्या कनवळ्याचो उडास दवरून आमकां तुझ्या साकरांक पवित्र कर आनी सदांच काळ राख आनी सांबाळ, जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादीचे पुस्तकांतलें वाचप. पळया, म्हजो सेवक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन थटक जालो, कित्याक तो इतलो विद्रूप जाल्लो. ताका मनशाचें रूपच नातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड दंपून रावतले. कित्याक केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें. आमी आयकलो तें कोण सत्वां दीत? सर्वेस्पराचो बावळो कोणाक उगडापो जाला? ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या झाडा भाशेन वाडलो, सुके खरडे भुंयतल्या फाळा सारको. आमी ताचेर नदर गलिशी करूंक ताका स्वरुपाय नातली, आकर्शणी नातलें. आमची काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली. कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना. मनशांनी ताका पयस केलो, दुखीचो मनीस तो. कश्ट सोसून अनुभव आसलोलो. जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयता तांचे मदलो तो एकलो. मनशांनी ताची बेपर्वा केली आनी आमी ताका लेखलो ना. पूण खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. ख्यास्त भोगून आसलोलो, देवान मार दिवन सतायलोलो म्हूण आमी ताचे विशयान चिंतले. पूण आमच्या अपराधां खातीर ताका विंदलो. आमच्या खोटेपणाक आनी फातकांक लागून तो चिरडालो. ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या गायां वरवीं आमी बरीं जाल्या. आमी सगळीं शेळयां भाशेन शिंपडोन गेल्ल्या. हर एकल्यान आपापली वाट धरली. पूण आमा समेस्तांच्या अपराधांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. ताका निश्ठुरायेन चलयलो, तरी तो खलतो जालो. ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. मारूंक व्हरता तसल्या शेळये परी, लोवंत आसतल्या मुखार वगोच रावतल्या बकऱ्या बरी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना. ताचेर जबरदस्ती केली, फर्माण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो. पूण ताची गत कोणाक पडून गेली? जियेतेल्यांच्या देशांत तो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवांक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली. ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतली एक फडकिरें उतार केदींच भायर सरूंक ना. तरी नश्ट्या मनशां सोबें ताका एक फोंड दिलो, ग्रेस्तां सोबें ताका एक समाधी दिली. कश्टां दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत फातकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपल्या संततीक पळोवंक ताका फावो जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें. ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी आनी येवजण सफळ जातली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो आनी आपल्या जाणवाये वरवीं तो संतुश्ट जातलो. नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतलो. देखून वर्त्या मनशां मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांटतलो. कित्याक ताणें
आपणाकच मरणाच्या अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एकलो कसो ताका लेखलो. जायत्यांच्या फातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासत ताणें विनती केली. देवाचें उतार हें. देवाचे उपकार. सर्वेस्परा हांव तुजो आसरो घेता, म्हाका केदींच लजे घाली नाका. तूं नितिवंत देखून म्हाका सांबाळद. तुज्या हातांत म्हजो आत्मो ओपून दिता. म्हाका सुटका दी सर्वेस्परा म्हज्या विश्वासी देवा. म्हज्या दुस्मानाच्या इजा उपद्र्यांक लागून म्हजे शेजारी म्हाका खेणतात. म्हज्या वळखीच्यांक म्हजी भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावळी देखलेली पर्यान कुस्मान चलतात. मेल्ल्यान दाखल जाल्ले बरी म्हजो उगडास कोणूच काडिना. फुटकोर मोटके परी म्हाका कोणशाक उडयला. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुजेर पातेव नासा. तुंच म्हजो देव अशें म्हणटा. तुज्या साथांत आसा म्हजे जिवीत. म्हजी पाट दर नेतेल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. तुज्या मुखामळाचो फर्ज तुज्या सेवकाचेर पडोवन दी. तुज्या कळनांतल्या मोगा पासून म्हाका बाचाव कर. सर्वेस्पराचेर भरवोस तेल्यानो धैर्य आनी दृढ रावा. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, तर आमी उसारतांव तो भावार्थ तीर सांबाळया. कित्याक
आमकां असो एक श्रेश्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू देवाचो पूत आनी तो कांय आमच्या कचकाये विशीं कनवळाई ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही. आमचे बरीच सर संगतीनी कस संकश्ट भोगलो तसलो तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजेक त्याच्या वेळा आमकां दया आनी आदार मेळच्या खातीर आमी धैर्यान देवाचे कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणा मरणांतलो वांटोक सकतले लागीं बोब घालून आनी दुकां गळून प्रार्थना आनी विनंत्यो करूंक लागलो. ताच्या मानकुल्या काल्पना खातीर देवान ताची मागणी आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिखराक ताका उबारतस ताचे उतार पडटल्या सुमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडकार. जेजू क्रिस्ताच्या कष्टांची कथा. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांचो वेबायसर गेलो केद्रोन व्हडा पलतडी. थंयसर आसलो एक मोळो आनी तो ताची शीस त्या मोळ्यांत रिगले. ताका पारादीन करसो जुदासी दिसू वाजना आसलो कित्याक जेजू आनी ताचे शीस साबार पावटी थंयसर मेळटले. देखून जुदासीक शिपायांचो सैन आनी प्रधान याजकांनी आनी फारिजवांनी धाडलेल्या नौकारां घेवन आनी दिवे चुडी आनी हातेरां खाणगून थंयसर आयलो. तो व्हड जेजू आपणाचेर येवंक आसचेसर जाणा आसून मुखार गेलो आनी तांचे लागीं विचारी लागलो. कोणाक सोदता तुमी? ताणी जबाब दिली, जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो. ताका पराधीन करचो जुदासी ताचे सांगाता आसलो. हांवूच तो म्हूण ताणें तांकां सांगलेंच. ते फाटीन सरले आनी धरणी कापताले. परतून ताणें तांकां सवाल केलें, कोणाक सोदता तुमी? ते सांगा लागले, जेजून तांकां जबाब दिली, हांवूच तो म्हूण हांवें तुमकां सांगलें. म्हाका जर तुमी सोदता तांकां वचूंक सोडा. अशें पूर्ण जावंक आसलें ताणें म्हणलेलें उतर. तुवें म्हाका
दिल्लेल्या पैकी कोणाकच हांवें ओगडावंक ना. सिमोन पेद्रू लागीं तलवार आसली, ताणें ती भायर काडली आनी प्रधान याजकाच्या साकराक मारलो आनी कापलो तासो उजो कान. त्या साकराचें नांव माल्क. पूण जेजून पेद्रूक सांगलें, तुजी तलवार पोत्यांत घाल. म्हज्या बापान म्हाका दिल्ली काल्स हांवें पियेना येगी. तितल्यार त्या सायनान आनी सेनान पातीन आनी जुदेवांच्या नौकारांनी जेजूक धरलो आनी ताका बांदलो आनी वेलो ताका पयलो अन्नासा लागीं. अन्ना जावन आसलो मांव कायफास आसो आनी कायफास जावन आसलो त्या वर्साचो श्रेश्ठ याजक. कायफासान जुदेवांक ती आलोचन दिल्ली, बरें म्हूण एका मनशान मरचे प्रजे पासो. सिमोन पेद्रू आनी एक शीस जेजू फाटल्यान वेतले. तो आनी एक शीस याजकांच्या वळखीचो आनी जेजू सांगता तोय श्रेश्ठ याजकांच्या आंगणांत रिगलो. पूण पेद्रू भायर दरवट्या लागीं उबो आसलो. श्रेश्ठ याजकांच्या वळखीचो तो दुसरो शीस भायर गेलो आनी दरवट्या गार्नी कडेन उलोवन पेद्रूक भितर हाडनायलो. तो वळती दरवट्या गार्न पेद्रूक म्हणाली, या मनशाच्या शिसा पैकी एकलो घे. पेद्रून जबाब दिली, हिंव घातले देखून चाकोर आनी नौकार एका आत्या लागीं उबे आसले आनी घेताले. पेद्रूय तांचे सांगाता उबो रावून घेतालो. श्रेश्ठ याजकान ताच्या शिसां विशयन आनी ताचे शिकोवणे विशयन जेजू लागीं विचार केलो. जेजून तांकां जबाब दिली, हांव संवसारा मुखार प्रगट उलयला. सोमेस जुदेव सांगता मेळचे कडेन सिनागोगांत आनी देवळान हांवें सदां शिकयला. गुठान हांव कसो लोन्स उलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विसरताय? हांव कितें उलयलां तें आयकल्या कडेन विचार. हांवें कितें सांगलां तें जाणा. इतलें ताणें म्हणलेंच लागीं आसल्या एका नौकारान जेजूक एक तापाट दिलें आनी म्हणलें, अशी तुवें जबाब दिवची श्रेश्ठ याजका. जेजून तांकां जबाब दिली, हांव जर तर सुकोन उलयलो म्हजी सुखरूसू करून दी. पूण सारकें हांव उलयलो जाल्यार कित्याक म्हाका मारताय? आनी अन्नासान ताका बांदून श्रेश्ठ याजक कायफासा कडेन धाडलो. अशें आसता सिमोन पेद्रू उबो आसलो घेतालो आनी ताचे लागीं ते म्हणा लागले, तुवें ताच्या शिसां पैकी एकलो घे. ताणें नाकारून म्हणलें, हांव न्हय. श्रेश्ठ याजकाच्या नौकारा भितरलो एकलो पेद्रून कान कातरल्या सोसैरो ताचे लागीं म्हणा लागलो, तुका हांवें ताचे सांगता म्हळ्यार पळयलो न्हय गे. पेद्रून परतून नाका
विचारले आणि तेच घडी कोंब्यान साथ घालो. उपरांत ताणी जेजू कायफास जाताना अधिपतीच्या रावळेराक व्हेलो. तो व्हड सकाळ आनी ताणी पास्क खंयसर बश्ट जायना ये म्हणल्या खातीर रावळेरा भितर रिगोनांत देखून पिला तांकां मेळोंक भायर गेलो आनी विचारी लागलो. या मनशाचेर कितें फिर्याद हाडल्या तुमी? ताणी ताका जबाब दीन म्हळें, तो अपराधी नाही जाल्लो जाल्यार आमी ताका तुज्या अधीन करचेना. आनी पिलात ताका सांगा लागलो, तुमीच ताका ओडा आनी तुमच्या नियमशास्त्रा प्रकार ताची नीत करा. तो व्हड जुदेव ताका सांगा लागले, खंयच्या जिन्साचे मरण आपूण मोडटलो म्हूण जेजून मोडलेले उतर हे परिपूर्ण जाले. उपरांत पिलात परतून रावळेरा भितर गेलो आनी जेजूक ताणे आपयलो आनी ताचे लागीं तो विचारी, तूं जुदेवाचो रायगी? जेजून जबाब दिली, तुजेच तकेंच तूं हें म्हणटाय गे, या हेरांनी तुका म्हजे विशयान सांगला. पिलातान जबाब दिली, हांव जुदेव कोण येसोगी? तुजे प्रजेन आनी प्रधान याजकांनी तुका म्हजे अधीन दिला. कितें केलाय तुवें? जबाब दिली जेजू, म्हजे राज ह्या संवसाराचें न्हय. म्हजे राज ह्या संवसाराचें जाल्लें जाल्यार जुदेवाच्या हातान पडनाशें म्हजे नौकर जुस्ते आसले. पूण म्हजे राज हांगातान उपजल्लें न्हय. आनी पिलात विचारी, तर तूं एक राय? जेजून जबाब दिली, तुवें मनशा बरीस हांव जावन आसा राय. ह्या पासून हांव जल्मलो आनी ह्या पासून हांव संवसारांत आयलो. सताक हांवें साथ दिवनशाक सताचो जावन असो प्रती एकलो म्हजो ताळो आयकता. पिलातान ताका म्हळें, सत म्हळ्यार कितें? आनी तितलें म्हणून जुदेवांक मेळोंक तो परतून भायर गेलो. तांकां तो सांगा लागलो, म्हाका ताचे थंय कसलोच अपराध मेळना. पूण पास्कांच्या वेळार एकल्याक हांवें सोडका सोडी जय म्हूण दस्तूर आसा. तर जुदेवाच्या रायाक हांवें तुमकां सोडी जय म्हूण तुमची खुशी गी. परतून सोमेस्तांनी बोब घाली. बाराबास जावन आसलो एक सोर. उपरांत पिलातान जेजूक धरून ताका जरबान मारयलें आनी शिपायांनी एक कांट्याचो मुकोट विंडलो आनी ताच्या मस्तकार संसिलो आनी एक रक्तां बोरशेलो ताणें ताचेर घालो आनी ताचे मुखार येवन ते म्हणटले, नमन जुदेवांच्या राया. आनी ताका तापडां मारतले. उपरांत पिलात परतून भायर गेलो आनी तांकां सांगा लागलो, पळया तुमचे मुखार ताका हांव भायर हाडटां. ताचे थंय कसलोच अपराध म्हाका
जेजू भायर आयलो आनी ताचेर आसलो तो कांट्याचो मुकुट आनी रक्तां भरशेलो आनी पिलाताका सांगा लागलो पळया ह्या मनशा मुख्य याजकांनी आनी नौकारांनी ताका पळयलोच तांणी बोब घाली कुर्साय ताका पिलातांका सांगा लागलो तुमीच ताका व्हरा आनी कुर्सार मारा म्हाका ताचे थंय अपराध मेळना जुदेवानी ताका जबाब दिली हे ऐकून पिलातांनी की भियेलो परतून तो रावळ्यारा भितर गेलो आनी जेजू कडे विचारी लागलो तूं खंयचो पूण जेजून ताका जबाब दिली ना देखून पिलात ताका म्हणा लागलो म्हजे लागीं तूं उलयनाय गे तुका कुर्सांवकी म्हाका पदवी आसा आनी तुका सोडून की म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नेनाय गे जेजून ताका जबाब दिवन म्हळें वयर तुका ती दिवंक नातली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसती ना ह्या खातीर म्हाका तुजे आदीन दिल्ल्याचे पाताक चड व्हरते आनी तो वळतान पिलाताका सोडूंक उपाय सोदतालो पूण जुदेव बोब घालीत आसले हाका तूं सोडशी जाल्यार तुझे जाला सोयीच नाय कित्याक कोण आपणाक त्राय करता तोच जाल्याचो विरोधी जाता ही उतरां आयकून पिलातान जेजूक भायर हाडलो आनी तो लिथोस्त्रोतोन हेब्रो भाशेन गब्बता म्हणले सुवातेर नित्यासनाचेर बसलो तो जावन आसलो दीस पास्कांच्या तयारायेचो आनी सुमार दोनपार आनी जुदेवांक तो सांगा लागलो पळया तुमच्या रायाक पूण तांणी मारली बोबाट पिलात विसारी तुमच्या रायाक हांवें कुर्सांवचो गी श्रेष्ठ याजकांनी दिली जबाब ना आमकां राय बगार सेजा तितल्यार तांणी जेजू कुर्सार मारच्या ताचे आदीन केलो आनी तांणी जेजू घेतलो आनी ते ताका व्हरून गेले आनी वावून आपलो कुरिस्तो गेलो कट्टे दोंगर म्हूण अर्थ जावचे हेब्रेव भाशेन गोलकता म्हणचे सुवाते थंयसर तांणी ताका कुर्सार सोडलो आनी ताचे सांगता हेरा दोगांक हिवशी एकल्याक जेजू मदगार आनी पिलातांनी कळवणी बरयली आनी ती कुर्साक लायली आनी अशें बरयलेलें जेजू नजरेन जुदेवांचो राय जेजू कुर्सारेली सुवार शहरा लागीं आसली देखून ही कळवणी जायत्या जुदेवांनी वाचली हेब्रेव गीक आनी लातीन भाशेन ती बरोवन आसली त्या पासून जुदेवांचे प्रधान याजक पिलाताक सांगा लागले जुदेवांचो राय म्हूण बरयनाका बगार आपूण जुदेवांचो राय म्हूण तो म्हणटलो म्हूण बरय पिलातान तांकां जबाब दिली बरयलां तें बरोवन जालां
शिपायांनी ताका कुर्सार जोडल्या उपरांत कान गेली ताची वस्त्रां आनी तासो दोगलो. वस्त्रांचे तांणी 4 वांटे केले, एकेका शिपायाक एक वांटो. पूण ताच्या दगल्याक शिवोन नासली, वयर सकल्या पर्यंत एकच विंडलोलो. देखून एकामेका ते म्हणूंक लागले, तो आमी पिंचो नाका, तो कोणाक म्हूण सोडटी घालया. पूर्ण जावंक असले पवित्र पुस्तक सांगता ते, म्हजी वस्त्रां तांणी तांचे मोदें तांणी वांटून घेतली आनी म्हज्या दगल्याक तांणी सोडटी घाली. शिपायांनी निजायकी तशेंच केलें. जेजूच्या कुर्सा बगलेर उबी आसली ताची माता आनी ताच्या मातेची बहीण क्लेयोफासाची स्त्री मोरी आनी मोरी मागदलेन थंयसर उबी आसचे आपले मायेक आनी आपणे मोकरच्या शिसाक पळोवन जेजून आपले मायेक म्हळें, स्त्रिये हो तुजो पूत. उपरांत म्हळें ताणें शिसाक, आनी ते घडये हांव त्या शिसान तिका आपणाचेर कान गेली. उपरांत जेजू पवित्र पुस्तक पूर्ण जावच्या पासून घडोवंक आसचें सर घडोवन जालें म्हूण जना जावन म्हळें, म्हाका तान लागता. आंबोट वायन भरलेले एक आयदान थंयसर आसलें आनी तांणी एक दर्याळ मेथ्या आंबोट वायनान बरें बुडोवन एक हिसोपाक बसोवन ताच्या तोंडाक धरलें. तो आंबोट वायन पियेल्लोस जेजून म्हळें, संपले. आनी मस्तक बागोवन ताणें प्राण केलो. इगडे बरमावून रावया आनी कुसायल्या जेजू थंय आमचें काळीज मौन आमी उबारया. दीस जाल्ले वरवीं सापताच्या दिसा कुडी कुर्सार उराना ये म्हणल्या खातीर ताचे पांय मोडूंक आनी ताका काडून व्हरूंक जुदेव पिलाता लागीं रजा मागा लागले. देखून शिपाय आयले आनी तांच्या सांगाता कुडसायल्या पयल्याच्या आनी दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजू सरशीं ते येतच तो पयलेंच मरण पावला तें पळोवन ताचे पांय तांणी मोडले नात. बागार शिपायां पैकी एकल्यान भालयेन ताचे कडवळ उक्तें केलें आनी तक्षण भायर सरले रगत आनी उदक. आनी हें पळयल्ल्यानच साक्ष दिवची ताची साक्ष करी. आनी तुमी सतमांचे पासून आपूण सत आसले सांगता म्हणलें निजायकी तो जाणा. ह्यो संगती घडोवन आयल्यो पूर्ण जावच्या पासून पवित्र पुस्तकाची सांगणी ताचे एकच एक हाड तुमी मोडचें ना. आनी परतून सांगता पवित्र पुस्तक तांणी तोपल्याचेर ते दिश्ट घालतले. हाचे उपरांत आरिमातया सोजुजे जेजूचो एक शिस जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता लागीं रजा मागा लागलो.
पिलातान रजा दिली. देखून तो आयलो आनी जेजूची कूड ताणे काडून व्हेली. आनी निकोदेम तोय आयलो हाडून सुमार 100 रातल तुकासो सांगाता बरसिलो रक्तां बोळांनी कांठे कुंवर. तांणी जेजूची कूड कान गेली आनी जुदेवानी मातयेक पावचे ती रिती प्रकार सुगंध द्रव्यानी माकून सनी वस्त्रांनी घुटलायली. ताका कुडसलेले सुवातेर आसलो एक मोळो आनी तांतू येदुळूस कोणाकच दवरूंक नासले नोवीस एक समाधी. जुदेवांचो तयाराचो दीस तो जाल्ले निमती ती समाधी लागींच आसली देखून जेजूक तांणी तांतून दवरलो. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, पोरण्या सोल्यांत जॉबाच्या ग्रंथांत 7व्या अध्यायांत आमी अशें वाचता. जॉब पात्रियार्क एक नितीवंत मनीस. सर्वेस्परा देवान ताचेर धाराळ मापान बेसावां घाली. ताका जाय पुरती ग्रेस्काय दिली आनी ताका एक व्हड कुठाम ताका ताणें फावो केलें. पूण कितें जाता, ताची इतली आस्त बदीक सोरांनी लुटून व्हेली. प्रकृतीच्या विकापाक लागून ताची भुरगीं मरण पावलीं आनी ताच्या आंगार गलीज रुवां जाली. ह्या संदर्भार हें पळयल्ली ताची पत्नी ताची बायल ताका म्हणटा, सर्वेस्परा देवान तुका अन्याय केला, ताका तूं शिराप घाल. ताका बुजोंक आयिल्ले ताच्या मोगाचे इश्ट म्हणटात, तुवें फाता केलाय, फाता केल्ल्याक तुका ही शिक्षा फावो जाल्या, त्या देखून तुका हे कश्ट आयल्यात. इतल्या सर्व मोतीच्या कळवळ्या एकसुरपणा मध्ये जॉब सर्वेस्परा देवाक विचारता, सर्वेस्परा कित्याक कित्याक म्हाका हे कश्ट? तुका मानवासारकी पातेनेची विधयपणाची जिणी हांव जियेला, म्हाका कित्याक हे कश्ट? मोगाळ भावा भयणीनो, कित्याक म्हणलो हो शब्द संवसाराच्या सुरवेर जॉब पात्रियार्कान उसारलेलो तसलो आज सगळ्या मनशा कुळाचो उद्गार जावन आसा. कित्याक कित्याक हे कश्ट संकश्ट? वाय बॅड थिंग्स हॅपन टू गुड पीपल? असल्या निरापराध्यांक कित्याक हे कश्ट? हे सवाल आमी विचारला मात्र न्हय हांगा अशें आमी हर एकलो हें बघता. आमच्या भितरच इंटिरियर सफरिंग्स हें जावंक पुरो इमोशनल, मेंटल or spiritual, and this is greater than any physical suffering. हांगासर आमी बसून आसल्यार आमच्या भितरच कितले हे एकसुरपण, आमच्या तकल्यांत कितले बेभिरांत आनी आमच्या आत्मीक जिवितांत जाल्यार आमी पथकांत आसाव, पथक आमकां नडटा म्हणलें तें बघप आमकां कठीण एकसुरपणाक हाडटा. इतले मात्र न्हय, आज कित्याक म्हणलो उद्गार सगळ्या संवसारारच आसा. रशियान उक्रेनाक गाड घालून आज कितले कितले जण मरोनच आसा, कितली विद्वळ थंयसर जाता. ह्या एका राष्ट्रांत मात्र न्हय, तेंच्या राष्ट्रांनी अशें घडोवनच आसा. कित्याक देवान इतलो सोबीत संवसार रचलो
आमी सगळ्यांनी संतोष भरीत आसाचे म्हण तो आशिल्लो तर कित्याक असली झुजां असलो कोमवाद हिंसावाद आकांतवाद आज आमच्या मदें आज कित्या पासून हे कोविड-19 वा असले कोरोना व्हायरस आतां परत्यान आमी आयकत आहों हें आज सोडूनच आसा म्हूण अशें भेभिरांतीचें वातावरण आज आमच्या कुटुंबां जिवितांत जाल्यार असले कश्ट विघ्न आकांत आमी पळोवनच आसा आज आमची आर्थीक परिस्थिती बरी ना फाल्यां पुरो कितें जाता म्हूण आमकां चिंता दोस्ता आज आमचे थंय कितली ही सलवणी अशें दुसऱ्या मापान आज चिंतूंक गेल्यार ही लांब लदनीच आसा कित्याक 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 म्हणलो हो उद्गार तो जावन आसलो जोब पत्रियार्काचो जोब पत्रियार्कान हे उतार सर्वेस्परा देवा लागीं उलयल्या वेळार सर्वेस्पर देव वाऱ्या वदाळा मदें जाका उक्तो जावन ताका म्हणटा जोब ह्या भुमीक बुन्याद हांव घालतना तूं खंयसर आसलोय ह्या दर्याक गड घालतना तूं कितें करतलोय जोब हांव हो सूर्य उदोवन हो सूर्य बुडोवंक विलेवरी करतना तूं जाणाय जोब कितेंच जाप नासतना मौनपण ताचे थंय आशिल्लें आपलें बोट आपल्या वोंटांचेर ताणें दवरलें कश्टां विघ्नां आकांतांत एका फाटाफाट विघ्नां आनवारां आमचे थंय येत आसतना सलवणी आमकां बघता आसतना आमची जाप तीच मौनपण लायफ इज अ मिस्ट्री टू बी लिव्ड नॉट अ प्रॉब्लेम टू बी सॉल्व्ड जिवीत एक मिस्तेर तो आमी जियेचेच ते एक समस्या न्ही परिहार करूंक त्या देखून कोण पळय कुर्साचेर आपले दीस लायता हर एका दिसा ताचो खुरीच गाण येवन त्या जेजूचो पाटलाव करता तो जियेता ताका सलवणी मेळ्ळ्यार तो सदांच जियेता तो जिखता हाच्या पयल्या वचपांत आनी दुसऱ्या वचपांत देवाच्या सेवका विशयांत आमी आयकलें ह्या सेवका थंय विधेयपण आशिल्लें ह्या सेवका थंय भोळेपण आशिल्लें आपूण देवाची सेवा करता म्हणलें ते एक बुजवण ताचे थंय आशिल्ली हाच्या की चड मापान ट्रस्ट हांव देवाचेर म्हजो विस्वास दवरता आनी देवी म्हज्या सांगात आसा म्हणलें तें बगप काल संजे तावन प्रत्येक तरान जेजू सांगात आमी आशिल्ल्या जेजूच्या कश्टाचो आमी लक्षिल्ल्यान पाटलाव केलो काल मात्र न्ही सगळ्या आमच्या जिवितांत जेजू सांगाता आमी आसाचे हो एका दिसाचो सांगात ताका दिवचो न्ही जेजू सगळ्या जिवितांत आमकां सांगात दिता आसतना आमी ताच्या सांगात आसा तर ह्या कुर्साचो मिस्तेर जर तर आमच्या जिवितांत आमी समजून घेता तर कश्ट विघ्नां आकांत कितें तर आमकां येवं दी आमी भियेवचें ना आमची जिणी आमचें घर कटपार घर बांदल्या बुद्धवंत मनशा बरी आमी बिलकुल हालचे ना आनी तोच जावन आसलो जेजू इतलो बरो जेजू नितीवन मनीस जोब पत्रियार्का बरी ताच्या जिवितांत ताका कश्ट आयले त्या दिसा पवित्र स्नाना वेळी अंतराळ उक्तें जावन देवाचो ताळो आयकलो हो म्हज्या मोगाचो पूत हो जेजू देवाच्या मोगाचो पूत ताच्या जिवितांत कितें जालें आज आमी बरेंकर आयकलें ताणें कश्ट मोरान सोसूंक आसलें जेसेमनी मळ्यांत आसतना ताणें मागलें देवा साध्य जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन तूं पयस कर जेजूच्या पाशांवाची काणी आयकना दोळ्यांनी आमच्या दुकान देंवता तें खरें पूण ताणें आमच्या बरींच मागलें आमकां कश्ट सोसूंक तांकां नाका वेळार आमी केलां तितलेंच हे कश्ट म्हजे तावन तूं पयस कर जेजूच्या कश्टा विशयांत आमी उलयता आसतना कशें ताच्या खांद्यार ताका कुरीस दिवन ताका कालवा दोंगराची ताका वाट चलोवंक केली तो पडलो 3 फावटी तो पडलो उठलो कितलो दित्रा आनी तो जाल्लो जरबेनाचे मार रगताचो ताचो दगलो इतलो अस्कर तो जाल्लो तरी शिपाय ताका जोरान ताका मारतले थिंपी ताच्या आंगार उडयतले हाच्या की चड मापान ताच्या माथ्यार कांट्याचो कुरीस हे सगळें घेवन त्या कालवाराच्या दोंगरार गेलो आनी 3 वरां त्या कुर्सार तो काडलो आनी ताणें मागलें म्हज्या देवा कित्याक म्हाका तुवें सांडलाय खंय आसलो देव
कित्याक देव ह्या घडी ताच्या मोगाचो पूत इतले कश्ट वळवळे सोंसतना वगत रावलो तो इतलो पदवेदार शक्तिवंत देव आपणाच्या पुताक बचाव करून ताका तांको नांगी ना हांगासर आसा सत आमच्या कश्टांक आमच्या मरणाक एक शाश्वत परिहार जायचे त्या देखून सर्वेस्पर देवान ताच्या पुता जेजूक असल्या कश्टा आत्माचे मरण ताणें सोंसी जाय ह्या मरणाचे ताणें जैते वन जायचे आनी आमकां जिवीत दिचे आनी आमची सोडवण करीचे म्हणून सर्वेस्परा देवाची खुशी ती जावन आसली आनी आमी केदाळा आमचे कश्ट मोगान आमी स्वीकार करून ह्या सर्व कश्टाद्वारे आमी नितळ जावन सर्वेस्परा देवाची महिमा जर तर आमी उगडापे करता तर ताची सोडवण आमकां मेळटा त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ह्या सोडवणेच्या संतोषान जियोवची आमची आशा जायचे केदाळ आमी ह्या सोडवणेच्या संतोषान जियेता कश्ट विघ्न आकांतांत केरींगच आमी भियेना देवाची खुशी ती म्हणली कळ्ळी जावन बापा साध्य जाल्यार ही काल्स म्हजे तावन तूं पयस कर म्हजी खुशी न्हय बगार तुजी खुशी तशेंच केलें आमी हांगासर ह्या जगांनी हांगासर प्रवेश गीत नातले मौनपणान आमी आयल्या हांगासर आमी साश्टांग प्रणाम केलो आमचें समर्पण आमी केलें वी नीड टू सरेंडर आवरसेल्व्स टू गॉड्स विल and accept whatever that comes from his providential care आणि ही जायचे आमची जिणी आज संसार कष्ट लिपयता हर एका दिसा टीव्ही पळया खंय आसात कष्ट खा पिये गमत मार कष्ट आसात मरण आसा कश्टांचो मनीस आमकां सांगता हांगासर तो कश्ट जाता मरण आमकां सांगता हर एक हांगासर मरण आसा म्हूण त्या देखून ह्या संवसारी जिवितांत सोडवणेच्या संतोषान आमी जियोवचे शिवाय कश्ट नापायस करचे त्या विशयांत थंय हांगा धांवचे न्ही कितलींशीं जाणां आज धांवतात कितलींशीं जाणां आज पितीसपणां आदरतात कितलींशीं जाणां आज देवाक विक्री करतात अशें केल्यार आमचो भावार्थ अस्क जाता आमचो बरोसो गैरो जाता आनी आमची क्रिस्ती जिणी ती अर्था बरी जाल्यात कश्टांक आमी भियेना सान सेबेस्तियानाच्या नोवेना वेळार आमी मागता देवा ही तुजी खुशी जाल्यार हे कश्ट सोंसची कृपा मात्र तूं म्हाका देवा कडची मागून दी आज आमचे थंय ही कृपा जायचे त्या देखून आमी केदाळ आमचे थंय ही कृपा आसा खंडीत जावन हे कश्ट सोंसूंक आमकां गैर मेळटा एंड नेवर वी वील क्विट आमी सदांच कश्टांक आज फुड करतल्या कसलेय कश्ट आमकां येवं दी मोतीचे कश्ट येवं दी कुडीचे कश्ट येवं दी आत्म्याचे कश्ट आमकां येवं दी आमी भियोनचे ना आमी सा सेबेस्तिया बरी धैर्यादीक आमी शिपाय जावन आमी सदांच जियेतल्या आनी अशें सर्वेस्परा देवाची महिमा आमी प्रगट करतल्या जल्मातावन कुड्डो जावन आसल्या एका मनशाक जेजूक च्या शिसांनी ताचे सरशी हाड ताचे लागीं विचारले कित्या पासत हो कुड्डो जावन तो जल्मला हाच्या आवय बापायच्या पातका खातीर आनी कितें म्हणलो जेसू हो ताच्या पातका खातीर न्हय ताच्या आवय बापायच्या पातका खातीर न्हय बगार सर्वेस्परा देवाची महिमा ताचे थंय दिश्टी पडच्याक आमी कश्ट आसतना आमी ह्या कुर्साच्या वाटेन येता आसतना सर्वेस्परा देवाची महिमा आमकां झळकता आमच्या भितरच आज देवाचो हात आमी पळोवंक शकता आमी पवित्र जाता त्या देखून आवर फेथ हॅज टू बी टेस्टेड ऑन द टच स्टोन ऑफ डिफिकल्टीज एंड टर्मॉइल्स लायक दॅट ऑफ प्रॉफिट जॉब पत्रिका बरी आज आमची जिणी आज आमचो भावार्थाची परखवणी जायचे सच टेस्ट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन अस केदाळा ही परखवणी जाता आमचे भितर कितें आसा पळय बरेपण तें सगळें भायर येता वी बिकम एक्झाम्पल रोल मॉडेल्स टू अदर्स आज कितलेशे जण असले कश्ट सोंसचे आसात पूण सदांच शांत सदांच समाधानाचे तोंडार इतलो हांसो येवंक कारण कितें भितरलो देवा लागीं तांचो आमचो संबंध कश्ट स्विकार केल्ल्या वेळी टू एक्सेप्ट आनी केदाळा कश्ट स्विकार करता आमी हेरांक आमी बरें एक लिसांव आमी दिता कश्टांतल्यान तांणी जियोंक आमी मगदलाची मोरी वा सिरनाचो सिमाव वा बरो समार्यगा तांच्या जिवितांत जाता हे लिसांव आज आमी शिकाचे त्या देखून दमयावन तो म्हणालो कोटकारा मध्ये वावरता आसतना तांचे सेवा तो करनासतना एक दीस पळयता आपणाच्या हाताक खोड
आणि तो म्हणटा तुम्ही कोटकार म्हणचो आज तो म्हणटा हा मी कोटकार. कष्ट एका बऱ्या कारणां पासून स्वीकार करचे ते आमी करता तर दिसायकी ह्या संतेपणाच्या पवित्रपणाच्या वाट्यान आमी चलता. त्या देखून देव सदांच ह्या कश्टांच्या वाट्यान आमच्या जागी आसा. गॉड नेवर प्रॉमिस्ड अस joy without pain. God never promised us sun without rain. God never promised us laughter without sorrow. God has always promised us strength for the day. He has always promised us comfort for the tears. God has always promised us grace to our trials. देव सदांच आमचे सांगता आसा. तो सर्गीन थावन ताच्या बोडव्यान धाडटा. उजवाड आमकां तो धाडटा. अनफेलिंग एम्पथी अँड अनडायिंग लव. ताचो सदांच कळमीत नातलो मोग बापाय सारको मोग आमचे थंय आसा. त्या देखून आमच्या जिवितांत कश्ट विघ्ना आकात येता आसतना आमी भियोवचे न्हय. आमी एकसोडे न्हय. सान सेबेस्तियानाची देख आमच्या जिवितांत आमी घेवन जर तर बरें करून आमी फुलता वयतर. सान पावलो रोमाकारांत बरयल्या 8व्या अध्यायांत ओळ 18 तो म्हणटा ह्या संवसारांत आमी सोंसते कश्ट मुखारी आमकां मेळोंक आसा त्या महिमेक आमी सरी केले जाल्यार हे कांयच न्हय म्हूण तो म्हणटा. कितल्या गुंडायची बोगणां ताची आज आमचे तशें जायचे. इटालियन भाशेन म्हणटा la sofferenza del momento presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere revelata in noi. बरीच अर्थाभरीत उतरांती जातात. त्या देखून आमच्या जिवितांती मुखारी आमकां मेळोंक आसा शेवटाक त्या संतोषाक त्या महिमेक एक भावाचे वयतर ह्या संवसारी जिवितांत तुमी आनी हांवें चलत जायत जाल्ली वाट कुर्साची वाट कश्टांची ही वाट नाका म्हूण बघता. संवसाराच्या इतल्या लांब वाटा मध्ये इतल्या रुंद वाटा मध्ये ही कित्या एक अशीर बारीक वाट हांवें चलत जें म्हूण ना. जिवीत अशें ह्या वाटेन चलतना मात्र तें मेळटा. त्या देखून कश्ट विणे सुख ना. निमाण्या शुक्रारा शिवाय हालेलुयाचो सणवार ना. मरणा शिवाय जीवनपण ना. त्या देखून आयचो हो संदर्भ आमकां हर एकल्याक एक लिसांव जावन दी. आमी ह्या संवसारी जिवितांत कश्टांक सदांच पटलून धरया. क्रिस्ताच्या आत्म्या मागणें कितलें बरें. क्रिस्ताच्या कश्टानो म्हाका तुमी घट करा. हे बऱ्या जेजू म्हजें गाणें आयक. तुज्या गायांतय म्हाका तूं लिपय. तुजे थावन वेगळो सोडूंक म्हाका कितेंच सोडनाका. जर तर आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत असली सांतीपणाची मेटां चलता कुर्साक सदांच वेंगून आमी जियेता. कोण तो आमकां देवाच्या ह्या मोगा थावन वेगळासार करीत कोणाकच साध्य ना. आज आमचे थंय ही गुंडाय जायचे. आमचे थंय असले डेप्थ असली गुंडाय केदार आसा. आमची जिणी भोव अर्था बरी जाता. जेजू ह्या संवसारांत ही वाट चललो आमकां जिवीत दिवच्या पासत सदांच आमच्या सांगता आसा. ह्या पवित्र येवकरिस्तांत ताचेंच मांस आनी रगत आमकां दिवन असले आत्मीक गटाय आमकां दिता आसतना आमी सदांच ह्या आत्मीक गटान दैवीक बळान सदांच बरोवन ही संवसाराची जिणी सदांच जियेव्या. आनी एक दीस सर्वेस्परा देवा सांगता आमकांच आमी पळोवचें तें सुभागीपण आमचें जावं दी. आमीन. जायकन उबे रावा. आता आमी सर्व गरजां खातीर इगस्मतेच्या आनी आमच्या गरजां खातीर आमची मागणी बापा मुखार उबारया. मागया आमी देवाच्या पवित्र सभे पासत आख्या प्रितुमेचेर आमचे पवित्र सभेक शांतीचे एकवटाची गरज आसा. आनी आमच्या सर्गीच्या बापाक नमन आसतना वाखणच्या ताणें आमची जीण संस्कार राखची आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करची. ही भोवमोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण सर्वेस्परा बापा लागीं मागोवया. मौनपणी आमी मागचें. सर्व पदवेदार ससनाच्या देवा तुजी महिमा उगडापी केली.
अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारिल्ल्या पवित्र सभेक बावरतां सदां थीर करून दवर आनी तुज्या खाकुळतेन सांबाळ मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मागया आमी आमच्या भगवंत बापा फ्रांसिसा पासून धर्मदूतांच्या वर्गांत अख्ख्या पवित्र सभेचो बापो आनी गवळी जावन देवान ताका वेंचून काडला. ही बरादीक जबाबदारी विश्वासपणी सांबाळूंक आनी जेजूच्या कुशे प्रमाणे देवाची परजा सोलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी म्हूण आमच्या बापा लागीं मागोवया. अगणित जणवयाच्यांनी सर्व बळिश्ट देवा भगवंत पेद्रूचेर आनी ताच्या फाटल्यान येतल्या हर एका भगवंत बापाचेर अख्ख्या पवित्र सभेची बरादीक जबाबदारी तुवें थारावन दवरल्याय. आमच्या भगवंत बापान आपल्या जानवयाच्या उतरान आनी परसडीक देखीन आमकां क्रिस्ती संपूर्णाच्या वाटेन चलोवंक पवित्र सभेच्या तारवाचेर उपरासलेल्या वादळा मोदें देरादीक तांडेला बरी तिरायेन सुंकाण धरूंक तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गवळी कसो सगळ्या आपल्या शेळयांक राखोवंक आनी सोरोवंक आनी तांचे पासून मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुज्या पवित्रतेच्या उजवाडांनी धैर्यान ताका बर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मागोया आमी सर धर्माच्या मणियारांच्या वर्गांनी बावार्थ्यां पासून पिटर पावल आमच्या गवळी बापाक आनी सुमेश गवळी बापांक याजकांक प्रधान सेवकांक आनी सर धर्मणियाऱ्यांक सगळ्या बावार्थ्यां बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण मागोवया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा तुझ्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आख्खी गुडार्थ कूड तूं पवित्र करताय चलयताय आनी वाडयताय. ह्या गुडार्थ कुडीच्या सांद्यां पासून म्हणजे आमा सुमेसां पासून आमी मागणें करता तें तूं दयेन आयक. आमच्या जण एकल्याच्या आपोवण्या प्रमाणे तुजे साखरे विश्वासपणान दवरूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मागोया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर बावार्थ दवरतात ते आमच्या सर्व भाव भयणी पासून खालसाण आनी करण्यान सत सोदूंक तांकां कृपा दी आनी आमच्या संगाता तांकांय सगळ्यान आपल्या एकेच पवित्र सभेन एकठांय कर आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागोवया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळताय. तुज्या पुताच्या हिंडाचेर तुजे दयाळ दीस घाल आनी एकाच पवित्र स्नानान तुका भेटयलेल्या सुमेसांचो एकवट एकाच अखंड बावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मागे आमी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवणदार म्हूण वळखून घेनात तांचे पासून देवान नेमलेल्या एका सोडवणदाराक मानून घेवन आनी सोडवणेची वाट धरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागोवया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक आजून जेजूचेर बावार्थ दवरिनात. तांकां सगळ्यांक खऱ्या बावार्थान तुजी वाट सोदूंक कृपा दी आनी सताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगांत एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुज्या दैवीक जिविताचे गूढ संपूर्णायेन समजून घेवंक आमची तान वाडय आनी संवसारांत तुज्या मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मागोया आमी देवाक वळखनात त्या मनशां पासून खऱ्या मनान आनी काळजान बरें तें करून कुजिव्या देवाशी पावोवंक तांकां कृपा दी. आमच्या कनवळ्या बापा लागीं मागोया.
सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सुमेस मनशांनी तुका अत्रेगान सोदूंक आनी तूं मेळ्ळो म्हणटच दादोशीस जावंक सगळ्या मनशांक तुवें रचलाय. क्रिस्ती लोकांच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग वळखोंक आनी अशें सगळ्या अडकळींचेर जैत व्हरूंक तुजे जशीं येवंक तांकां कृपा दी. ह्या परी तुज्या एकल्याच खऱ्या देवाच्या सुमेस्तच्या बापाकच्या मोगान तांकां सगळ्यांक दादोशी कर म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मागोया आमी हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासून देवाच्या कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सर देशांनी खरी स्वतंत्र आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुशो घट कर म्हूण बापा लागीं मागोया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व मनशांची काळजां आनी सर्व लोकांचे हक तुज्या हातांत आसात. हर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. तुज्या कृपेन तांच्या राजकारभाऱ्या देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो आसूंक सर्व वाटांनी गांवचें सुदारण जावंक आनी सुमेस्तांक आपापल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक तांकां हक मेळो हे आमचे मागणे बळेपणान आयकून घे क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मागुया आमी तरेतरेच्या वायटांक सांपडलेल्या पासून मनशाची मनां सगळ्या असतांतली निवार म्हूण पातक्यांक देंवसराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण सर तरांच्यो सांखळी आनी बंदपास मोडून उडय म्हूण भुकेल्यांक काण पिवन पिडेस्तांक भलायकी आनी कैद्यांक सुटका दी म्हूण पयणाऱ्यांक वाटेर राख म्हूण परदेशांक आपल्या मायगांवांत आनी मरणाच्या तनीर आसल्यांक सर्गराजांत पावय म्हूण बापा लागीं मागोया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा दुखेस्तांची तूं बुजवण कश्टांतल्यांची तूं घटाय सर्व तरांच्या कश्टा विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांच्या मागण्यांक खाण दी आनी तांच्या गरजांनी तांकां पाव. अशें तुज्या दयाळ्याची कनवळ्या बापाच्या काळजाची गोडसाण साकून बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पावो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आयच्या देवस्तुतीचे केंद्र कुरीस आनी ह्या कुर्सार उमकळचो आमचो सोमी जेजू. नालिसायेच्या आनी आत्मनाच्या कुर्सार जेजू मेलो आनी जीवन जावन तो कुरीस जैताचो आनी मानाचो केलो. ह्या कुर्सातावन आमकां बाचा बी लाभल्या. ताळयेच्या आयतारातावन येदोळ पर्यंत वस्त्रांत रेवडयलो कुरीस आतां याजक उक्तें करता. याजक कुरीस उक्तें करतना आपले रुकाट कुर्साचे आनी ताजेर उमकळलो संवसाराचो सुळवंदार म्हूण गायतना येया नमस्कार करुया म्हणून जाप दिवची. अशें आमी सुडवणेच्या मिस्तेरांत प्रवेश जाता म्हणलें गमानांत दवरया. ताचेर उमकळलो संवसाराचो सोडवंदार.
कुर्साचे ताचेरून काळलो संसाराचो सोडवोंदा ताचेरून काळलो संसाराचो सोडवोंदा आता कुर्साक नामान कुर्सायिल्ल्या जिजुतय आमचो बावट परगट उसारूंक एक निशाणी जावन आसा कुर्साचो नामान. जिजू कुर्सार मेलो आनी सोडवणेचें कारण जालो म्हणलें उगडास करून आमी भक्तीपणान कुर्साक नामान करुया. कुंभाराक येवचे बरी सर्वांनी पुरुषावर येवन उमो घेवचो. ह्या वेळार तुमी दिवचें दान बुखी आनी पिडे विरोध वावुरच्या कामा खातीर दांडितेल्या. कुर्साच्या उम्या वेळार दयेकनायका हातान उमो काडून येवचो. कोणय तोंडान उमो दिवंक ना देखून दयाकन हातान उमो काडून घेया. Hallelujah.
देवसुतीचो निमाणो भाग जावन आसा क्रिस्त प्रसादाची रीत. सगळ्या वर्सांत आज मात्र पवित्र सभेंत मिसाचें बलिदान ना. तरी पवित्र सभेच्या भुरग्यांनी जेजू क्रिस्ताच्या दैवीक उतरान आनी कुडी रेखतान पोशीत जावंक जाय म्हूण पवित्र सभा आशयता. त्या पासून देवाच्या उतरांतावन पोशीत जाल्ली आमी आतां जेजूची कूड आनी रगत सेवंक मुखार सरया. कुमगार जाल्ल्या उपरांत निमाणे मागणे आनी उपरांत आमी मौनपणी घराबेचें. दयकन उबें रावया. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन देर घेवन म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या आमचे शिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शांत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कुडन रगत आमी सेवंक वेता. ती आमचे झटती आनी ख्यास हाडिना जावं पूण जे काकुळटीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखाद दिवं. पळया देवाची शेळी आमचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक आपयली आमी ती सर्व सुभागी.
प्रार्थूया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या दयाळ बापा, तुझ्या भगवान मोरना आणि पुनर्जीवनपणावरूय आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुझें जिवीत दिलें. कनवाळ्यान तुवें आमकां दिल्लें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. ह्या गुटांत वांटो घेवन तुजी खरी भक्ती करूंक आमच्या जिणेची नवी साल सदांच तुका मानता तसली मानून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. दायकन ऐका, आज तावन फाल्यां म्हणजे शनिवारा सांजेर सेरेमनी जाता पर्यंत इगर्जेंत साक्रामेंत मानाक दवरचेनात. आराधनाचें कोपेल छापल दंपून आसतलें, देखून दया करून आराधनाक येनाकात. घरास रावन तुमचें मागणें तुमी सुम्या भेटया. फाल्यां सांजेची सेरेमनी सांजेर 7 वरार आरंभ जाता. बावतिस्माच्यो आंगवण्यो करूंक आसा देखून मिसाक येतना वाती हाडूंक उडास दवरा. भगवंत हप्त्याच्या सेरेमनीचो खर्च बरोवंक तुमचो आर्थीक सहकार आमी अपेक्षिता. फाल्यांच्या मिसाचेर तुमी सगळ्यांनी काणिको हाडयेत, त्यो आमी आश्रमाक दान दितले. सकाळी 8 वरांची कुर्साची वाट भोव बऱ्यान जाली. दिसोलन वेल्या फादर रॉन्सन पिंटो आनी गायन पंगडाक आमी देव बरें करूं म्हणटा. 10 वरांची इगर्जे भायर कुर्साची वाट भोव व्हडा संख्यान तुमी आयल्यात आनी ही भोव बरी जाली. त्या देखून वावुरल्या सुमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या वर्सा इल्लें चड इम्प्रूवमेंट आसा. गेले त्या वर्सा 4 जाणां स्त्रियांनी कुरीस वोवयलो, हे पटी 6 जाणां स्त्रियांनी कुरीस वोवयला. दादल्यान तें समजून घेवचें, येवच्या वर्सा ती 8 जावंक पुरो. तांची मेजॉरिटी येवंक चान्स आसा. देखून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा प्रत्येकतान कुरीस वोवयल्यांक आनी तशेंच वात धरल्या भुरग्यांक आनी तांकां उत्तेजन केल्ल्या तुमकां सुमेस वडिलांक त्या कर्कट्या वोतांत वोत इल्लोच वेळ आशिल्लें. ताच्या पयलें देवाची महिमा वर्ती मोड आशिल्लें. सगळ्यांनी पावस येता म्हळें हांवें येना म्हळें, पूण पावस येवना आनी कुर्साची वाट बऱ्यान जाली. सहकार्चिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. परत फाल्यांच्या सेरेमनीक वेळार या. वेळ करून आयल्यार फाटल्यान मागीर जागो सोदिचें पडटा. आज ही मुखार सुमार कदेलां खाली आसलीं जाल्यार थंय तावन मुखार धाडचे तांकां कश्ट दिसना. त्या देखून जाता तितले बेगीन येवन मुखल्यो बसका तुमी पयलें अमानत करा. उबे रावया. सर्वेश्वर आमच्या बापा, तुझ्या पुताच्या पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून तुझ्या परजेन ताच्या मरणाचो भक्तीपणी उडास केला, तर तिचेर सुबामपणी तुजो आशिर्वाद पडोवन तिका तुजें बक्षणें फावो जावं आनी बुजवण मेळोवं. तुजो भवार्थ वाडात वचून आनी सर्गींच्या मार्गान थीरपणान चलोवन ससाचें सूख ती भोगूंक पावोवंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.